क्रॉस द टेबल बसल्या उपरांत सुट्टा, स्ट्रायकांतल्यान खंयचोच इशू सुटना. हांव आयज पर्यंत जो अनुभव आसा की तांच्यांनी आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हो इशू हँडल करता म्हणून सांगता. तांच्यांनी सांगलां की तुमी उलोवपाक येयात, इशू सुटोवपाचो. टॅक्सीकार भाव हे आमचेच भाव आसा, म्हाका ताका दोश दिवपाचो ना. शेवटी टुरिजम वेवसाय चल्लो जाल्यार टॅक्सी चलतल्यो. म्हणून तर असल्या पॅन्डमिकच्या स्थितींत सुद्दां आमी टुरिजम वेवसाय चालू दवरला. ही TTAGची रिक्वेस्ट, टुरिजम वेवसायात आसलेली रिक्वेस्ट, सगळ्या इकॉनॉमिकल एक्टिविटी पुराय देशभर तरी कोविडांतल्या महामारीत वयता आसतना सुद्दां आमी म्हटलां की आमी प्रिकॉशन्स घेवची पडटली, आमी वॅक्सिन घेवची पडटली. आनी हें सगळें करून आमी इंडस्ट्री आसतली, फार्मा इंडस्ट्री आसतली, मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री आसतली, टुरिजम आसतलो, हें सगळें चालू दवरलां. त्या खातीर ह्या पॅन्डमिकान म्हाका दिसता खंय तरी 700,000 लोक एकत्र येवन परत एकदां कोरोना स्प्रेड करपाचो करचें न्ही. कारण हो विशय जेन्ना सुटूंक शकता तेंच्यांनी डेफिनेटली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराच्या बरोबर तेंच्यांनी